नमस्कार. प्रुडंट मीडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोरवा सांबाळ खात्यांतले नोकर भरतेंत मोठ्यो भानगडी. लेखी चाचण्याच्यो प्रश्नपत्रिका केल्ल्यो लीक. मेडिकल टेस्टी न. भाजपाचो सनसनाटी दावो. भ्रष्टाचार विरोधी विभागा वरवीं चवकशेची मागणी. पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्सस आणि रॉय नायकाचे कथित ड्रग्साच्या व्यवहाराची चौकशी करपी मिकी समिती कडेन केसीचे ट्रंक भरून डॉक्युमेंट आणि पुरावे. सूत्रां सांगतात मेळ्यात ते फक्त 30%. मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान भायल्या भायर गणेश बेन्झोप्लास्टाक टाकयो बांदपाक दिल्ली मान्यताय. पालिकेच्या बसकेंत विशयच ना. पळयात खासा रिपोर्ट. गुजराताक एअर फोर्साच्या 2 हेलिकॉप्टरांचो हवेत अपघात. 8 जण सोंपले. आणि खेळा मळार फोमेंतो राष्ट्रीय बुद्धीबळ सर्तींत गोंयचो नीरज सारीपल्ली 7 राउंडा उपरांत पयल्या सुवातेर. सर्तींत पयल्या 5 4 गोंयकार, पयल्या 35 2 अनरेटेड गोंयकार. खबरो विस्तारान. गोरवा सांबाळ खात्यांत नोकर भरती करतना मोठ्यो भानगडी केल्यात. उमेदवारांक वेचतना लेखी चाचण्याच्यो प्रश्नपत्रिका लीक केल्ल्यो. ते शिवाय उमेदवारांची वैजकी चाचणी केल्ली ना असो सनसनाटी दावो भाजपान केला. ह्या प्रकरणाची भ्रष्टाचार विरोधी विभागावरवीं चवकशी करची अशी मागणी केल्या. ही मागणी घेवन भाजपाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. Today morning I have congratulated our Chief Minister for the bold step he has taken in sending the selection of the mining department to ACB, and I requested him that likewise each and every department should be sent to ACB, to start with animal husbandry. The whole selection process is vicious, is irregular, is manipulated. The resident address of various candidates of different places, Marmagoa, Benjim, Vasco, but the resident certificate is all from Ponda. The jobs were created without assessment report of the work study unit. This paper had been leaked. Further, they circumvented the medical test and the character assessment test by invoking FR10. This is an invitation which Congress leaders, so-called leaders, I don't consider them leaders, I don't know, but so-called leaders, they are trying to ditch their own people. And we will see to it that our Chief Minister, irrespective of what people say, that his revengeful is bad, but we will see to it that he does justice to the people of Goa. People of Goa wants to know each and every fraud. सांग की आपण त्या युथाक घेवपाक सोदना, ताचेर हे न्याय करूं सोदीत म्हूण सांग. आनी कांय उलोवपा नाका आनी परतून सांग नाका. तांकां पयलीं सांगिल्लें बाबा अमके दिसा यो, मागीर अमके दिसा यो, मागीर पंचायत इलेक्शन जालें, मागीर आनी कितें जालें, मागीर लास्टाक फॉर्म बरें म्हणपाक लागलो, कोण आनी कितें करें म्हणपाक लागलो. आज पासून डिविजन चलता. सगळी स्किम्साचेर गव्हर्मेंट स्किमाचेर पासून सगळें. इट लुक्स लायक दीस गव्हर्मेंट इज रन ओनली फॉर वन पार्टिक्युलर स्पेसिफिक बीजेपी पार्टी आनी कांय न्ही. पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्सस आणि रॉय नायकाच्या कथित ड्रग्सांच्या व्यवहाराची चौकशी करपी मिकी समितीन केसीचे ट्रंक भरून पुरावे आणि डॉक्युमेंट एकठांय केल्या. बिरेस्तारा मिकीच्या अध्यक्षतेखाला सभाघर समितीची परवरे बसक जाली. क्रायम ब्रांचीचे अधिकारी, DGP, IGP, गृह सचिव धरून समितीचे हेर वांगडी आमदार बसकेक आशिल्ले. सुमार 30% फायली मेळ्ळ्यात. आनीकय येवपाच्यो आसात अशें सुत्रां सांगतात. ह्या बसकेक समितीच्या वांगड्या बरोबर गोंय पुलिसेचे DGP, IGP, क्रायम ब्रांचीचे अधीक्षक आणि पुलीस निरीक्षक आशिल्ले. क्रायम ब्रांचीन ट्रंक भरून ड्रग्सा संबंधी केसीच्यो फायली हाडिल्ल्यो. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ह्यो फायली फकत 30% आहात आणि 70% उरल्यात. कोणाकडेन ड्रग्सा विशीं माहिती असल्यार ती सभाघर समितीक दिवची अशी भौशीक जायरात समितीन दिसाळ्यांनी घाल्ली.
ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा अशें मिकी पाशेको म्हणटा. समिती सध्या प्राथमीक तपास करता. ह्या फुडें आनिकूय मुळा पर्यंत वचपाचें आसा. त्या खातीर समितीन आनीक 3 म्हयन्यांचो वेळ मागला अशें मिकीन स्पश्ट केलें. कमिटीन एड दिल्ली पळय न्हू पेपरार कितें असल्यार दिया म्हणून इन्फॉर्मेशन ते एकट्यान रिस्पॉन्ड केल्या जाता. जायते आहा. We got a lot of information. This is just initial now. What we have meeting, we had meeting. This initial. Investigation will go deep and deep. The time more information come, we have to keep on studying more on this all information. We have asked three months time more. Yeah, 3 months time. समितीची फुडली बसका 30 सप्टेंबराक जातली. पर्वरेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान भायल्या भायर बोगद्यावेले गणेश बेन्झोप्लास्टाक टाकयो बांदपाक आनी हेर गजालीं खातीर मान्यताय दिल्ली. ही गजाल उक्ताडार आयल्या. कंपनीन पालिकेंत अर्ज घालून फक्त 8 दिसां भितर ही मान्यताय दिल्या. ह्या अर्जाचेर पालिका मंडळाचे बसकेंत चर्चाय जावंक ना. आतां ह्यो टाकयो MPDन मोडपाक लायल्यात. पूण ह्या सगळ्या कोफुसांवाक पालिका मुख्याधिकारी जबाबदार काय कितें? पळयात सुरेंद्र मडकयकाराचो खासा रिपोर्ट. म्हज्या हिशोबान आमी आतां लास्ट 500 मिटिंगांनी हाचेर डिस्कशन कांयच ना गणेश बेन्झोप्लास्टाचेर. म्युनिसिपालिटी 9/8/2012 हे दिसा गणेश बेन्झोप्लास्टाक टाकयो बांदपाक नव्यो टाकयो आनी तेंचे बाकीचे बिझनेस एक्टिविटी चालू दवरपाक परमिशन्स दिल्लेली आसा. तेच्या बद्दल तुमकां बीन कितें म्हायती आसा? ना, कित्याक कौन्सिलान हो खंयच्याच मिटिंगेक हो प्रश्न वयर येवना. चीफ ऑफिसरान बीन कितें तुमकां कळयलां काय कितें? ना, म्हाका आमकां कांयच कळना. तुमकां कांयच खबर ना? Construction of the tanks are concerned, no permission has been given for construction of the tank. Any council meeting has been taken this issue? No council meeting has been taken. No, for business activities, no. There was no permission given for business activities. We cannot give, we are not authorized people to give for business activities. That letter was for the construction of their earlier tank that was already half constructed. They had obtained a permission from, they had obtained all approvals. Because of that only that was given. But no business activities. Is that the permission has been counted in the council meeting? No. Approval from the councillors has been No. taken? Approval of council is not needed. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.